बसून बसले ते सगळे तुका सारखे सांगता 9:30 सुमार सकाळी 9:30 सुमार बसतड्या शेळींसून रोड गेला आणि तो सर्वीस रोडाक बस येताली आणि हात केलो आणि बशीन चेडो बसयली ते चेडू मोल्डी गोवन देवपाचें सांगून ते खंय गेले ते हांव नको. दुसरी गोष्ट कितें आहा तेची मावस भयण थंय मोल्डी गोवन कामाक आहा आनी ते चेडू ताका भायर रावला आपल्या भयणीक आनी हांव म्हापशा येयलो आनी मातशें काम केलें गाडयेचें आनी म्हाका रोखडोच फोन येयला की सिद्धी मोल्डी गोवन पावंक ना म्हणून आनी हांवें म्हटलें बाय ते बस थारत थारत वयतात ते पावतले म्हणून सांगलें. तितलें म्हणसर आनी 10 मिनटांनी रोखडोच कॉल येयले की ते पावंक ना म्हणटकीर हांवें एका फ्रेंडाक घेतलो आनी हांव पणजे गेलो. पणजे सगळो रावंड बीन मारून आनी ताका फ्रेंडाक हांवें सांगलें म्हाका ते बडगेनी कडेन देंवय म्हाजी मोटरसायकल आहा तूं चल रे म्हणून सांगलें. तो म्हाका म्हणालो तुज्या फॅमिलीक घे कितें ना रे म्हटलें म्हाजें चेडूं बेगीन तर कंप्लेन कर जाल्यार म्हाजें चेडूं एखाद्या वेळार मेळोंक शकता रे म्हणून हांव वयता रे म्हाजी तकली चलना रे म्हणून थंय गेलो. ते पुलीस कंप्लेन करता आसतना ते चेडूं म्हाका चेडवाक सांगलें अशी खबर जाल्या की चेडूं म्हटलें 9:30 बशीन बसयल्लें आनी ते म्हटलें रोखडोच तेंच्यांनी म्हाका रोखडोच फोन केलो म्हटलें हांवें म्हटलें पावतले म्हणून परत रोखडो फोन केलो आनी चेडूं ना म्हणून तुमी म्हटलें मातशें हें घेया एक्शन घेया म्हणून करा. ते म्हाका सांगूंक लागले की चेडवाक म्हणून लागले 19 वर्सां जाले एका त्या वेळार म्हणून लागले कोणूय बॉयफ्रेंडा खातीर खंयसरूय अशी हें जावंक शकता म्हणून लागली तुका खबर आहा म्हणून हांवें तरी जावन सांगलें बाय म्हटलें तें तशें न्हू म्हटलें हांवें ते म्हटलें तशें न्हू तें कोणाकूय हे फोनूय करिना जावन कोणाच्या हितूनय ना म्हटलें आनी म्हाजें चेडूं म्हटलें 4 दिसूच जाले म्हटलें कामाक वयता म्हटलें आयतार सोमार मंगळ हें आतां बुधवाराचें 4 दिसूच जाले म्हटलें कामाक वयता म्हटलें आनी एका जाग्यार म्हटलें ती एक्शन घेया म्हणून ती म्हणून आमी 4 जायसर 3 जायसर 3.5 जायसर तूं राव आनी मागीर पळोवया म्हणून हांवें म्हाज्या मावश्याक तेंच्या मावश्याक आनी म्हाज्या हेंकां सगळ्यांक घेवन गेलो आनी ती एक्शन तेंच्यांनी एक्शन घेवंकूच ना निमाणी 8:30 मेरेन आमकां बसयले आनी म्हाजें चेडूं 100% 12 ते गेल्ले न्हू पळोवपाक आनी 100% चेडूं म्हाजें मेळटलें जालें. पुलिसांचें कशें कितें आहा कोण ड्रग्साक सांबाळटलो कोण आनी कितें कोणी चोरी केली जाल्यार आनी कितें केलें ताका धांवतात आनी आमकां अशें म्हाजें चेडूं येदें व्हडलें हांवें ल्हानाचें व्हड केलां 21-20 वर्सां हांवें ताका ल्हानाचें व्हड केलां मोटरसायकलीन पायलटगिरी करून आनी हांवें म्हाज्या चेडवाचें एक्शन घेतलां. हे पुलीस म्हापशा पुलिसा खातीर म्हाजें चेडूं एक गेलें हाती भायर म्हणून म्हाजें मर्डर केलें ह्या चेडवाचें म्हाज्या. हें आमचें कोण तें झगडी जाता म्हाजी अपूर्बायेचें चेडूं म्हाका कितें फास आसा म्हाज्या भुरग्यां कडेन सगळ्यांक टच स्क्रीनचे मोबायल ताका 18 मोबायल घेवन ते दिसा चार्जींग जावंक ना म्हणून तो मोबायल तेणी व्हरांक ना आपल्या मावस भयणी कडेन मोबायल आहा तुका कितें जाल्यार तेणी तुका कॉल करता म्हणून तशें चेडूं आसल्यार हांव ताका कामा धंद्याक धाडटलो आसलो म्हाजे हेजे व्हडले व्हंकल आनी इतले म्हाका पांचचे नासले जेडी करून म्हाका पांचचे नासले इतके सुंदर चेडूं म्हाजें ल्हानाचें इतलें व्हड केलां म्हाज्या शिवाय ते नासले. हे म्हापशा पुलिसा खातीर म्हाजे चेडूं हे आज मरण गेले 100% सांगता हांव. हे सगळ्यांनी हे आख्ख्या गोंयकारांनी आख्ख्या गोंयांत हे म्हापशा पुलीस आनी आख्खे गोंय हे पुलीस स्टेशन आहा न्हू आख्ख्या गोंयांत ते सगळे अशें करून ह्या भुरग्यांचे आज वाड लायतले ते तेचेर पुलीस कंप्लेन केल्यावर तेचेर एक्शन घेयनात म्हणून आज म्हाजे चेडूं मरण गेले. ड्रग्साक सगळे एक्शन घेतात आनी हेचेरूय एक्शन घेना म्हणून आयज चेडूं म्हाजें मरण गेलें हे म्हापशा पुलिसा खातीर. म्हाज्या हें लागना चेडूं फ्रेंड लागना बॉय फ्रेंड ना चेडो खंयचोच फ्रेंड ना कितलें चेडूं म्हाजें हेचें कोणूच गावचो ना म्हाज्या फॅमिलीन मेळचो ना वाड्यार कोण मेळचो ना म्हाज्या चेडवा आसलें कित्याक घात घेतलो आनी ह्या पुलिसांनी बॉडी मेळ्ळ्या तुमकां न्हू आमकां हाडूंक जाय आसली ती कितें हेची ती ज्या पुलिसांनी अशें कित्याक केलें आमकां दाखोवंक नाका आसली ती व्हरोन
हा तुमकां सांगूकूच ना आमकां सांगूकूच ना ती कशी उखलली आमी नासतना आतां उखलतात केन्ना जाणां कोण ना तेची न्हू ती उखलतात कंप्लेन हांव फोटो दिला तेचो आमचे नंबर मोबायलाचे दिल्यात आमकां कॉल करूंक नाका आसले तेंच्यांनी आ ते कितें रस्त्या वयले चेडू आ रस्त्या वयले चेडू आ तुका कशें दिसता सांग आ रस्त्या वयले चेडू म्हाजे भांगरा सारखे चेडू ब्युटी दिसताले आ ते देशे कितें व्हडली व्हंकल म्हाजे चेडू आवय कितें जाता तें सांग तूं आ